पत्रकार हो सर्वसामान्यांचो आवाज असता। ताका लागून पत्रकारांक निडर आणि जबाबदार पद्धतीची पत्रकारिता करची अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केला। ते राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। सरकार चुकता जाल्यार ताचेर पत्रकारांनी बरोवचेच, पूण कांय बिगर सरकारी संस्था जर चुकता जाल्यार तांचे विशीं लेगीत पत्रकारांनी बरोवप तितलेच गरजेचें अशें मत ताणें ह्या वेळार व्यक्त केलां। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार विलास महाडिक आणि नरेंद्र तारी हांचो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। पत्रकारिता मळार बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर हो भोवमान जालो। मुरगांव बंदरांतल्या धक्का क्रमांक 10 आणि 11 संबंधी मुरगांव बंदर प्राधिकरण आणि डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिक्सान जो समाजिकाय करार जालो तो भौशीक करूंक नाशिल्ल्यान दुबाव निर्माण जाला। ह्या धक्क्याचेर फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन विविध वेवसाय करप्यां मदीं आपलो वेवसाय बंद जावपाचो भंय निर्माण जाला। ताका लागून प्राधिकरणान सामंजस्य करार लोकां मुखार दवरपाची गरज आशिल्ल्याचें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले। हे विशीं आमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलां। ताणें ह्या करारा संबंधी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कडल्यान योग्य ती म्हायती घेवपाची सुचोवणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक केल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें। वेळ काळ पळोवन केंद्रीय मंत्री मुखार हो प्रस्न मांडपाचो यत्न करतले अशें आमोणकारान ह्या वेळार सांगलें। वीज पुरवण करपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर अवलंबून आसा। गोंयांत वीज निर्मिती करप भोव गरजेचें। ते खातीर सोलर हायड्रोजन वरवीं वीज तयार करप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें माजोड्डा भुंयगत लायटीच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें। गोंय सरकार लायट विकती घेतना 5.50 ते 6 रुपयांनी घेतात, उपरांत लोकांक ती वीज 2.5 रुपयांनी दितात। आमी लोकांचो पयलीं विचार करतात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। तशेंच नवी नवी येवजण चालीक लायता, पूण कांय नागरीक ताका विरोध करतात। तामदार प्रकल्प वीज निर्मिती खातीर आसा। नागरिकांनी हाचेर सकारात्मक नदर दवरून सरकाराक सहकार्य करचें। कांय जाण मात तामदार प्रकल्प आड न्यायालयांत लेगीत गेले, देखून हो प्रकल्प 2 वर्सां जालो कळाव जालो। आतां प्रकल्पाचें फकत 20% काम उरलां अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आदल्या धोरणा प्रमाण शॅका बांदची आनी सुरू करची असो हयकार मुख्यमंत्र्या कडल्यान शॅक मालकांक मेळ्ळो। ह्याच संदर्भात बेरिस्तारा आमदार मायकल लोबो सयत शॅक मालकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली।
कसिनो खेळपाचे व्यसन आनी गिरेस्तांची जिणेशैली जगचे खातीर गोंयचो स्नूकर खेळगडो जालो चोर. पर्वरी पुलिसांनी गोंयांतल्या घरफोडी प्रकरणात व्हड कारवाय करतना दोगांक अटक केली. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 17 लाखांचो माल जप्त केलो. दुबाविता मदीं राष्ट्रीय खेळा सर्तींत स्नूकर प्रकारांत गोंयचो फुडारपण केल्लो खेळगडो सुलेमान शेख आनी ताचो सांगाती शब्बीर साहिब शदावली हांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत उत्तर गोंयांत म्हापशें आनी पर्वरी सयत माड्डोळा घरफोडीच्यो खूब घडणुको जाल्ल्यो. वयल्या चोरयांनी हात आशिल्ल्या वयल्या दुबावितांक अटक करपाक पर्वरी पुलिसांक येस आयला. पुलिसांनी दुबावितां कडल्यान 8.5 लाखांचे 162 ग्रामांच्यो भांगराच्यो वस्ती तशेंच 2 दुचाकी आनी शब्बीर साहब शदावली हाच्या फातोड्डेच्या घरांतल्यान वस्ती आनी चोरी करपा खातीर वापर करताले ती हत्यारां मेळून 1 लाखाचो माल जप्त केला. बेतोडा सरपंच पदार मधू खांडेपारकर हांची बिरेस्तारा सकाळी जाल्ले बसकेंत विरोधाविणे निवड जाली. मधू खांडेपारकार हांकां 11 वर्सां उपरांत परत सरपंच पद मेळ्ळें. उमेश गावडे हांणी सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें सरपंच पद रिते आशिल्लें. सरपंच पदार निवड जाल्या उपरांत खांडेपारकार हाणें सगळ्या पंच वांगड्यांनी दाखयल्ल्या विश्वासाचेर येवपाक दिवची ना. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां करतले. तशेंच उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पंचायत वाठाराची उदरगत करपाचेर चड भर दितले अशें तिणें सांगलें. मोरजी दर्यांत आयज सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर न्हावपाक गेल्लो एक पर्यटक टर्टल रिसॉर्टा लागसार दर्यांत बुडलो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पेडणे उजो पालोवपी दळान आनी पुलिसांनी थंय वचून ताका भायर काडलो. उपरांत उपचारा खातीर शिवोले भलायकी केंद्रांत दाखल केला. देवूळवाडो पालयेच्या श्री बेताळ देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या मैदानार पायप उबे करतना विजेचो शॉक लागून व्हॉलीबॉल खेळगडो गणेश लक्ष्मण टिळवे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. देवूळवाडो पालये वाठारांतल्या बेताळ देवळाच्या फाटल्यान कांय भुरग्यां वांगडा गणेश व्हॉलीबॉल खेळटालो. बॉल परतून देवळाच्या फाटल्या वटेन वता हे खातीर फाटल्यान जाळें मारपाचो ताणें विचार केलो. हे खातीर लोखणाचे पायप उबे करतना पायपाचो स्पर्श विद्युत सदयेक जालो. ताच्या पांयान जोते बूट नाशिल्ल्यान ताका विजेच्या नेटाचो धपको बसलो आनी ताका सुवातेचेरूच मरण आयलें. तशेंच ताच्या दोगा वांगड्यांक कांय प्रमाणांत विजेचो शॉक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. भारतीय क्रिकेट पंगडान मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सेमी फायनलींत न्यूझीलंडाचे आव्हान 70 धांवड्यांनी मोडून काडून अंदूच्या वन डे संवसारीक क्रिकेट सर्तीच्या फायनलींत प्रवेश केलो. वन डे क्रिकेटींत शेकड्यांचो अर्दशेकडो करपाचो विक्रम करपी किंग कोहली आनी 57 धांवड्यांत 7 विकेटी घेवपी मोहम्मद शामी हाणें भारताक फायनलींत व्हेलें. वन डेंत भारता वतीन सगळ्यांत चड विकेटी घेवपी शामी मॅन ऑफ द मॅच थारलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कला अकादमी आता कार्यावळीं खातीर उक्ती जाल्ली आसली तरी चित्रपट महोत्सवांत चित्रपटांचें प्रदर्शन कला अकादमीन जावचें ना. मास्टर क्लास ओपन फोरम ह्या कार्यावळी कला अकादमीन जातल्यो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन चित्रपट महोत्सव जातलो. महोत्सवाचें उक्तावण तशेंच समारोप ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातले. महोत्सवाची 99% तयारी पुराय जाल्या. हाका लागून दर वर्सा प्रमाण इफ्फीचे यशस्वी आयोजन जातले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. उक्तावणाची कार्यावळ सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. 2004 सावन राज्यांत चित्रपट महोत्सव जाता. महोत्सवा खातीर परिशद घर उबारपाची प्रक्रिया सुरू आसा. इंडियन पॅनोरमा प्रिमियर मेळोवन 300 वयर चित्रपटांचे महोत्सवांत प्रदर्शन जातलें अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. पत्रकार परिशदेंत मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो आनी CEO अंकिता मिश्रा हाजीर आशिल्ली. एके वटेन नुस्तें म्हारग जाला जाल्यार दुसरे वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्त्या फाटोफाट आतां बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्यात. सध्या बॉयलर तांतयां डझना फाटल्यान 10 रुपयांनी वाडल्यात. तांतयांची आवक नेमान जाता तरी लेगीत ती म्हारग जाल्ल्यान खवय्यांक प्रश्न पडला. कोमनीदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधी येवपी शियाळ्या अधिवेशनांत कोमनीदाद कायद्यान दुरुस्ती करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. कोमनीदादींतली घरां कायदेशीर करची अशी मागणी करीत बेरेस्तारा आगोंद काणकोणच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
दर्या देगांचेर शेक उबारपाच्या जाग्याविशीं घुसपा गोंधळ आशिल्ल्यान अंदू सुद्धा शेक उबारपाक डिसेंबर म्हयन्या मेरेन कळाव जातलो अशी स्थिती आसा. 2019 ते 2023 मेरेन जो डिमार्केशन आराखडो आसलो ते प्रमाण शेक उबारपाचे आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिले. राज्यांत देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येवपाक सुरवात जाल्या. पर्यटन हंगाम सुरू जालो असलो तरी शेक उबे रावपाक दर वर्सा प्रमाण डिसेंबर म्हयन्या मेरेन कळाव जातलो. शेक धन्याचे सगळे प्रस्न सुटावे जाल्या. पयलींच्या आराखड्या प्रमाण शेक घालपाक मेकळीक दिल्या अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. शेक धोरणाक मान्यताय दिवन पर्यटन खात्यान लॉटरी पद्दतीन शेकांचे वांटप केले आसले तरी जाग्या विशीं कोफुसांव आशिल्ले. हाका लागून शेक धन्यांनी आयज सकाळीं मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार आमदार लोबो लेगीत हाजीर आशिल्ले. चिखले वाठारांत कांय दीस आदीं बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करतना कामगारांक थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्ले. ह्या प्रकरणा वेल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसान मंत्री मॉविना आड वास्को पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकाराची पुलिशेन कारवाय करची आनी गरज पडली जाल्यार कोर्टांत लेगीत वचपाक तयार आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसाची शिटकावणी. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकारांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आपूण शेतकारां वांगडा आसा आनी ह्या संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याचे सल्लागारा बरोबर चर्चा करता अशें उतर आमदार आलेक्स सिक्वेरान थळाव्यांक दिला. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकारांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची आयज भेट घेतली. आमच्या खजान शेतावेल्यान पूल जाल्लो आमकां अजिबात मान्य ना अशें ठाम मत तांच्यांनी आमदारा कडेन मांडलें. पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले खजानांतले एकान एक शेत आमी आजुनूय रोयतात. ह्या खजान मळार आमची उपजिविका आनी आमकां ती कशीच वगडावपाची ना अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. जिव्या अवयवदानान बायलां मुखार आसात. 1995 ते 2021 मेरेन देशांत 36,640 प्रत्यारोपण जाले. तातूंतले 29,000 अवयव मेळोवपी दादले आसले जाल्यार 6,945 बायलांनी अवयव प्रत्यारोपण केले. दर 5 अवयव दान करप्यां मदीं 4 बायलो आसात जाल्यार दर 5 अवयव मेळोवपी लोकां मदीं 4 दादले आसात. अवयव दानाचे बाबतींत बायलां दादल्या परस खूब फुडें आसात अशें ह्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. प्रायोगिक एंड क्लिनिकल ह्या नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या संशोधनांतल्या प्रमाण 2019 वर्सा केल्ल्या अवयव प्रत्यारोपणांतल्या जिवे दातां मदीं 80% बायलां आशिल्लीं जाल्यार ताचे कडल्यान अवयव मेळिल्ले 80% दादले आशिल्ले. हाचो अर्थ अवयव दानाचे बाबतींत दादले बायलांच्या लागीं लेगीत ना. चडशे फावट दादल्यांक मुत्रपिंड दान करपी बायलोच आसतात. पिकाजण मळीच्या शेतकाऱ्यांची समस्या आता सुटावी जावन शेतां करपाक मजत जातली. सुमार 3 कोटी खर्च करून तिकाजणच्या शकल खाजन बांदाची दुरुस्ती आनी तो घटमूट करतले. बेरेस्तारा एका सुवाळ्यांत आमदार प्रेमेंद शेट हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार पंचवांगडी दिलीप शेट, वासुदेव गांवकर, शेतकार संघटनेचे विरेंद्र पत्रे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदका स्रोत खात्या वतीन हे काम करतले.
मोबायलाच्या वापराक लागून दिसपट्टे जिणेंत जायत्या गजाली खूब सोप्यो जाल्यात, पूण ह्या स्मार्टफोनाचे फायदे तशेंच लुकसाण आसा. स्मार्टफोनाचेर सोशल मिडिया ॲपाचेर येवपी संदेश चड करून फटवणुकीचे आसतात. देखून एके कंपनीन ह्या घोटाळ्याचो अभ्यास करून आनी खंयचे संदेश वापरप्यांक धोक्याचे आसात हाची वळेरी तयार केल्या. सुरक्षा कंपनी मॅकफिन हालींच जागतीक घोटाळ्याच्या संदेशाचेर अभ्यास करून स्मार्टफोन वापरपी आनी सोशल मिडिया वापरप्यां खातीर एक वळेरी जाहीर केल्या. तातूंत 7 धोक्याचे संदेश दिल्ले आसात, जातूंतल्यान SMS वा WhatsAppचे डिव्हायस हॅक करपाक वा पयशे चोरपाक मॅसेजी धाडटात. 82% भारतीय अशा मॅसेजांचेर क्लिक करून घोटाळ्यांक बळी पडटात, असोय दावो ह्या अहवालांत केला. कळंगुटे पुलिसांनी परब वाड्यार छापो घालून 80,000 गांजो जप्त केलो. दिपेंद्र सिंग ह्या दुबाविताक पुलिसांनी अटक केल्या. कळंगूट पुलीस उपनिरीक्षक अक्षय पार्सेकार, कॉन्स्टेबल मनोज नायक, विजय नायक, अमीर गरड, प्रणय गावस आनी गौरीश कारबोटकर हांणी हो छापो घालो. कळंगुटे पुलिसांक एक व्यक्ती गिरायकाक गुळे वखदां दिवपाक येवपाचो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण पंचाचे हाजेरींत वयर नांवां दिल्ल्या पुलिसांच्या पंगडान छापो घालून सिंग हाका धरून गांजो जप्त केलो. पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक प्रगती मळीक हाणें गुळे वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला दुबाविता आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली. संवसारांतले लोकसंख्येन अधिकृतपणान 8 अब्जांची मर्यादा हुपल्या. अमेरिकेच्या जनगणना ब्युरोन ही माहिती जाहीर केल्या. ब्युरोच्या म्हणण्या प्रमाण हो टप्पो 26 सप्टेंबर 2023 दिसा गेलो आनी संवसारीक पावंड्यार वेगवेगळ्या गजालींक शास्त्रीय नदरेन पळयल्या लोकसंख्येचो स्फोट हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जावपाचो आसा. ह्यान पयलीं जोड राष्ट्रांनी फाटल्या वर्सा 22 नोव्हेंबर 2022 दिसा 8 अब्जांचे निशाण हुपला अशें जाहीर केल्लें, पूण शास्त्रज्ञ तो डेटा अधिकृतपणान मान्य करिनात. खरें म्हणल्यार भारत, नायजेरिया, उदेंत युरोपांतले कांय देश, अस्तंत आशियांतल्या कांय देशांनी आनी अर्द्या परस चड आफ्रिकन देशांनी फाटल्या 10 वर्सांत आपले अधिकृत लोकसंख्येचे आंकडे जाहीर करूंक ना. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर घर निर्माण रीण येवजण नव्यान सुरू जातली. पयलींची येवजण किचकिटीची आसली, हाका लागून ती बंद करची पडली. खूब खेपे रिणाचे हप्ते सरकाराकूच फारीक करचे पडटाले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिणाचे हप्ते फारीक करपाचो वेळ सरकाराचेर आयला. आतां घर निर्माण रीण येवजण नव्यान तयार जातली. रीण दिवपी बँकांचे एम्पॅनलमेंट तयार जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोलया फिल्म सिटी उबारपा पयलीं डेव्हलपराची निवड करपा सयत मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक सल्लागाराची नियुक्ती जातली. सल्लागार नेमपा खातीर मनोरंजन संस्थेन निविदा जारी केल्या. सल्लागाराक ट्रान्झॅक्शन अडवायझरी सेवा 2 म्हयन्यांत दिवची पडटली. पुराय काम 120 दिसांत म्हणजे 2 म्हयन्यांत पुराय करचे पडटले. मनोरंजन संस्थेन फिल्म सिटी उबारपाक 250 एकर जमनीचे प्रस्ताव मागयल्ले. लोलये कॉम्युनिटींनी फिल्म सिटी उबारपा खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. हाचे उपरांत मनोरंजन संस्थेन सल्लागार नियुक्त करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या.
दिसान दीस डिजिटल पेमेंटाचे प्रमाण वाढत आसा. सरकारी खात्यांचे कॅश पेमेंट खूप प्रमाणात उणे जाल्यात. फुडाराक सरकारी कार्यालयांतले कॅश काउंटर बंद जातले आनी सगळो वेव्हार UPI वरवीं जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. राज्यांत शियाळ्याचें आगमन जालां. पळयात सुंदरशा वातावरणाचो हो व्हिडिओ. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. शियाळी अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात जातली दुरुस्ती. मुखेलमंत्र्याची मोठी घोषणा. कम्युनिदादींतली घरां कायदेशीर करपाच्या मागणे सयत आगोंदाची थळाव्यांनी घेतली भेट. 54व्या इफ्फी महोत्सवाची तयारी पुराय. गोंय इफ्फी खातीर सज्ज. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. बोरी पुलाच्या विरोधात लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी घेतली आमदाराची भेट. सल्लागाराकडेन मेळून चर्चा करपाचे आमदार आलेक्स सिक्वेराचे शेतकऱ्यांक आश्वासन. आदल्या धोरणाप्रमाण शेकाबांची मुखेलमंत्र्याचो हयकार. याच संदर्भात बेरेस्तारा आमदार लोबो सयत शेक मालकांनी घेतली मुखेलमंत्र्याची भेट. वीज पुरवणेक लागून गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांचेर आसा अवलंबून. तमनार प्रकल्पाक करचो न्हय विरोध. पत्रकारांनी निडर आणि जबाबदारीन पत्रकारिता करप गरजेचे. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे विधान. आणि आता खबरो विस्तारात. कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधीत येवपी शियाळ्या अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. कम्युनिदादांतली घरां कायदेशीर करची अशी मागणी करीत बेरेस्तारा आगोंद काणकोणच्या लोकांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली. त्या लोकांनी कम्युनिदाद घरां कायदेशीर करची हे फाटभुंयेर पणजे येवन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कम्युनिदादच्या जाग्याचेर घरां बांदून लोक रावतात. मुखार कसलेय तरी काम करपाक गेले जाल्यार योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्ल्या कारणान आमची कामां जायना म्हूण थळावे सांगतात. देखून सरकारान आमकां आमची घरां कायदेशीर करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमची जाणटी आमगे माय माव जाणटी मनशां थंय रावताली आनी आतां आमकां इतलीं वर्सां जालीं. आमी आतां इतलीं वर्सां काडलीं. आमगे आतां भुरगीं जालीं. भुरग्यां नातरां लग्न केलें. तरी आसतना आमकां तेच त्रास पयलीं जो आमी काडटाले ते आमी तशेंच काडीत आसात. तशें म्हूण सर आमकां इतलेंच मागताय तुजे कडेन. आमकां हेजे नंतर पण आमगे नातरां कितें हें जावचें न्हू तीं तरी सुखी उरचीं म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करताय. नातरां त्रास जावचे न्हू. आमगे भुरग्यान काडले, आमगे माय मावान काडले, आमी काडटाय आतां आनी तांकां जावचें न्हू. तितल्याच खातीर आमी तुमचे कडेन इतल्या सगळीं लोकांक आमगेल्या सांबाळचें आनी तुवेंच आमकां वाट दाखोवची इतली म्हणून तुजे कडेन आमी आतां इतले पयस सावन येयलाय. आयज जायतीं वर्सां जालीं चोयता हांव. 40 वर्सां जालीं हांव थिंगा आसल्यार. आनी आमी चडशीं हिंगा हाजीर आहाय ती रेंद्रां आनी नुस्तें मारपी. कित्याक तांकां ताकत ना घरां काडून भायर इश्टी घेवन. आनी सदां ती आमी ल्हान हांव रेंद्र म्हणटरी ल्हान आतां ल्हान म्हणून हांव कित्याक आतां ट्युरिजम इल्ली इल्ली आमी व्हडली जालें. पूण आमगेली खोंप्यो आहाय तितल्यो खोंप्योच आहाय. कोणाले 1-2 घरां व्हडलीं आहाय जें करूंक आतां भुरगीं लजेताय ते खोंपी रावंक. आनी ह्या कमदादी लागून आमकां एक चिर लायता जाल्यार आमगे व्हडली इश्यू जाता. येताय मोडटाय. 2010 उज घालून आमगे खोंप्यो आमगे घरां जे फ्रूट आमी काडलेलो इतली मिनत करून आमी आमकां रोडोन दुकानी झोरी करून आमी उदक वतालीं त्या माडांक घालून. ते माड आमगे कातून सामके सत्यानाश केलो 2010. आज पासून हांगा सामके हें बसता दूख लागता. आनी आतां आमी ते पोतून घालून आतां आमकां नाल्ल मेळटाय. आनी हे भाशेन आमी सगळीं गरीब मनशां. मजगती कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधीत येवपी शियाळी अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. म्हणजे त्यांची 3 जनरेशनां जाली. तेंच्यांनी आपली पूर्ण पुंजी त्या घराक लायल्या. आनी त्या घर आयज जर कोण मोडपाक गेलो कोणाचें घर मोडप हें केदें व्हडलें हें आसा. हायकोर्ट शेवटी इल्लिगल म्हणटा उपरांत ती ऑर्डर दिवन सुट्टलो. शेवटी हायकोर्टाची ऑर्डर सरकारा कडेन केन्ना येता तेन्ना आमकांय वायट दिसता एखाद्याचें घर मोडपाक. पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी फुडें चलना. पण त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी जर चॅलेंज करता आसत तर आमकां काही कायद्यान बदल करचे पडटले. म्हाका दिसता तेकाच लागून पयरचो म्हाजो स्टेटमेंट क्लियर कट आशिल्लो आनी तेच पळोवन ते सगळे लोक तांकां एक आशा निर्माण जाली की हय बाबा सरकारा कडल्यान कितें तरी कायद्यान बदल जावन आमकां परमनंटली हाजेर सोल्युशन मेळपाक जाय. तांच्या एडवोकेटान रायटली एक्सप्लेन केलें
लाखांनी रुपया इंडिव्हिज्युअली त्यांच्यानी केशीक मोडल्या आतापर्यंत. म्हणजे कंटिन्युअसली सेशन कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, परत हाय कोर्ट, आणि तरी सुद्धा परत सुप्रीम कोर्टान वचप म्हाका दिसता हे योग्य न्ही. सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य तांकां घरां त्या कायद्यांत बदल करून रेग्युलरायज करून दिवप. कारण एका काणकोणांतल्यान जर 500 लोक आज बंगल्यार पावता आसत जाल्यार 11 तालुके उरले, आणि 11 तालुक्यांनी म्हाका दिसता अशेंच म्हणजे सगळे आमचे नीज गोंयकार आसतलो कोण तरी 10% आसतलो, हांव ना म्हणना, 10% कोण तरी भायरसून केन्ना तरी आतां 90 बी दिवन बांदले आसतले, बट यांच्या सगळ्यांनी घरां बांदल्या की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 70च्या पयलीं, म्हणजे त्यांच्या कडल्यान आतां कळटा त्या प्रमाणे 1970च्या पयलीं खंय तरी येवन तेंच्यांनी त्या जाग्यार आपलें घर बांदलां, ते रावता, आणि दिस इज 3rd जनरेशन ते रावता. सरकाराचो हेतू क्लियर आसा. सरकाराक दिसता की मूळ गोंयकाराचें घर हें ताका परत एकदा रेग्युलरायज करून दिवपाक जाय, तेणी आपल्या पयशान बांदलां. आमी म्हणटा आमी हांगा 20 पॉयंट प्रोग्राम करता, तांकां परत 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदपाक दिता, आमी वेगवेगळे योजना काडटा, आमी घर बांदपाक सबसिडीज दिता, आनी ते जर आसत जाल्यार वाय नॉट तेंच्यांनी बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन कित्याक दिवचें न्ही. आणि त्या बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर म्हणजे म्हाजो स्पश्ट उद्देश स्पश्ट आसा. आणि आमी जें म्हटलां की जर म्हणजे अमेंडमेंट हाडचें पडलें आसत जाल्यार अमेंडमेंट हाडून तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम हें सरकार करतलें. आमी पूर्णता ह्या सगळ्या लोकांच्या फाटल्यान सरकार उबें आसतलें, आणि जाय तो बदल करून तांकां घर हें तेंचें रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर म्हणजे रेव्हेन्यू कायद्यातूय आनी कम्युनिटीच्या कायद्यांनी दोनूय कडेन बदल करून तेंची घरां जी आसा ती रेग्युलर तांकां करून दिवपा खातीर जे निदान त्यांच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे सुशेगाद त्या घरांत बाबा ते केन्नाच मोडचे ना हेजी तांकां शाश्वती मेळपाक जाय, आणि तीच घेवपाक ते हांगासर आयल्या. निश्चित रित्या हांव तांकां टायम टू टायम तेंचे एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन तांकां आफोवन एजी आणि बाकी सगळ्यांच्या बरोबर बसून तितून जो अमेंडमेंट करपाक जाय तो अमेंडमेंट करून त्यांच्या घरा रेग्युलरायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हांव इतकेच तांकां एश्युरन्स आयच्या दिसा दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. 54व्या इफ्फी महोत्सवाची सगळी तयारी पुराय जाल्या. अंदू इफ्फी 217 वयर सिनेमा दाखयतले. हातूंतली 198 फिल्मां इंटरनॅशनल सेक्शनांतली आसतली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिला. जाल्यार इफ्फी खातीर प्रतिनिधींच्या नोंदणीत लेगीत वाड जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळात सुरू जावपी 54व्या इफ्फी महोत्सवात एकूण 270 सिनेमा दाखयतले. हातून 13 सिनेमांचो वर्ल्ड प्रीमियर जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या. हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजी जी आसता ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. 99% कंप्लीट जाला म्हणपाक काय हरकत ना. थोडेसे टचअप आणि बाकीचे सगळीकडे थोडे थोडे कितें उरला म्हणजे इधर इन आयनॉक्स परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी कला अकादमी कडेन हे सगळें काम आमी कंप्लीट करीत आसा आनी ऑलमोस्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातले. आमची स्मार्ट सिटी, CCP, PWD, ESG ह्या सगळ्यां कडल्यान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर काम हे पुराय जातले. ह्या A40 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलात ऑलमोस्ट 198 फिल्म्स टू बी शोन एट द इंटरनॅशनल सेक्शन इन्क्लुडिंग द 13 वर्ल्ड प्रीमियर जे आसा पळय ते हातूंतल्यान दाखयतले. मोर दॅन 270 फिल्म्स विल बी द शोकेस ड्युरिंग दीस फेस्टिवल एट 4 डिफरंट वेन्यूज. आयनॉक्स पणजी 4 वेन्यूज आसा, मॅग्नीस पॅलेस 1, आयनॉक्स पर्वरी 4 स्क्रीन, झॅड स्क्वेअर अँड सम्राट अशोक 2 स्क्रीन. A40 आमी झॅड स्क्वेअर आणि सम्राट अशोक ह्यो 2 स्क्रीन न्यू ऍड केल्ले आसा. गोवा सिनेमा सेक्शनात सिनेमां खातीर 20 अर्ज आयिल्ले. तातूंतल्या 7 सिनेमांची निवड जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. खाशेली गजाल A40 आमकां जी आसा ते आमी म्हणटा की 54th एडिशन ऑफ द इफ्फी 2023 वी हॅव रिसीव्ड टोटल 20 एंट्रीज इन बोथ द सेक्शन, आउट ऑफ वीच द 7 फिल्म्स वेर सिलेक्टेड. गोवन एंट्री ज्यो आशिल्ल्यो तितूंतल्यान 20 एंट्री आयल्यो आनी तितूंतल्यो 7 एंट्री आमी सिलेक्ट केल्यो. तितूंतल्यो 7 एंट्री ज्यो सिलेक्ट जाल्या त्या खातीर सगळ्यात पयली तांचें हांव अभिनंदन करता. 7वी एंट्री ज्यो आयल्या गाठन, मागीर पीस लिली सँड कॅसल, द विटनेस, यशोदा, मार्वत, मोगा एट्रेट मोगा आनी क्रेझी मोगी ह्यो 7 एंट्री सगळे फिल्म प्रोड्युसर आनी तांची पुराय टीम ह्या 7वी फिल्मांचे तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. A40 आमचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचे स्क्रिनींग जावचें आनी हितूंतल्यान 7 एंट्री शॉर्टलिस्ट जाल्या
त्या खातीर ह्या 7 जणांच्या पुराय टिमींचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तेंचे ज्युरीज आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले तांचेय बी हांव परत एकदां अभिनंदन करता. कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम जाता तितले बेगीन पुराय करपाक सरकाराचो यत्न आसा. ते खातीर सरकार कंत्राटदार नेमून हे काम बेगोबेग करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. ऑफकोर्स 20 एडिशन जाल्या उपरांत आमचो एक्चुअली पर्मनंट व्हेन्यू ते कन्व्हेन्शन सेंटर हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकारान फाटलेय फावटी कन्व्हेन्शन सेंटरा खातीर फ्लोट केले बट इट इज अन फेल्युअर जालें. बट जाता तितके बेगीन परत एकदां कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवन कन्व्हेन्शन सेंटर हांव अशें म्हणना फुडल्या वर्सा जातलें म्हणून, बट ताच्या खातीर परमनंटली कन्व्हेन्शन सेंटर बांदप हे सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय जातले. बरी गजाल ESG फिल्म सिटी ही फॉर्म करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे लँड दिवपाक तयार आसा कोमुदिदाद बाकीच्या सर्क्युलर सोसायटीज म्हणजे ती ESG लिजार लँड घेवन फिल्म सिटी एस्टाब्लिश करपा खातीर प्रयत्न करता, जेणे करून इन फ्युचर जेन्ना इतकी वर्सां इफ्फी जाता एखादी फिल्म सिटी गोंयांत जावची जेचो फायदो गोंय